भलायकी मंत्री नाका थंय लाखांनी रुपया खर्च करता, मात गोंयकारांच्या भलायकेकडेन खेळटा असो आरोप उर्फान मुल्लान केला. सैफ मेहबूब पिराय 12 वर्सां हाका बोन मॅरो कॅन्सर जाला. मात इतले कोटी रुपया खर्च केल्ले आमच्या जीएमसीन ताचेर उपचार करपा खातीर यंत्रणा ना म्हूण सैफाक हिंदुजा इस्पितळांत व्हरपाचो आदेश जीएमसीच्या दोतोरांनी दिलो. मात हिंदुजान व्हरतकीच ताका 20 लाख रुपया भरपाक सांगले अशें मुल्लान सांगलें. ताणें सांगलें की आपले कडेन ट्रिटमेंटा लागून हांगा आपले कडेन जायना, पयशे जायना, तरी पूण ताका जीएमसींतल्यान डॉक्टरांनी बॉम्बे फोर्सिबली हिंदुजा हॉस्पिटलांत ताका शिफ्ट करपाक ताका सांगलें. आनी तो बाबडो आपली चल्याक घेवन 12 वर्सांच्या चल्याक घेवन हिंदुजा हॉस्पिटलांत शिफ्ट जालो. हिंदुजा हॉस्पिटलांत एडमीट जातरीच थंयचे जे डॉक्टर आसा तेमी ताका 20 लाख 20 लॅक्स जे आसा ताका सांगलें की तुका हांगा 20 लॅक्स रुपीज तुवें फारीक करपा पडटलें, तेन्नाच तुजो ट्रिटमेंट जो आहा बोन मॅरो कॅन्सराचो आमी हें स्टार्ट करतले म्हणून. 20 लाख रुपया लोकांनी खंयच्यान दिवप आनी लोकांक जीएमसीन उपचार मेळचो ना जाल्यार जीएमसीचेर इतलो कोट्यांनी रुपया कित्याक सरकार खर्च करता असो प्रश्न मुल्लान केला. 70 लाख रुपया सरकार जीएमसी राखपी सेक्युरिटी गार्डांच्या पगाराचेर खर्च करता, मात सरकाराक 40 लाख रुपयाचें मशीन हाडपाक जायना असो आरोप मुल्लान केला. म्हाका गोवा आमची जी सरकार आसा गोंयची सरकारा कडेन विचारपाक जाय की जेन्ना ह्या भुरग्याक तेमी रिफर केलो की तुवें व्हरोन हिंदुजा हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक जाय तुज्या चल्याक, सगळ्यान पयलीं हेमी ह्या भुरग्याचो इतलो देस्पेस जातलो काय कितें हेमी ह्या पेरंटाक सांगलें काय कितें, आनी सांगलें जाल्यार ही मेडिकल सुविधा आमची गोंयान हांगा कित्याक ना आनी आमची गोंयान गोवा मेडिकल कॉलेजीन बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हेजी फॅसिलिटीज कित्याक ना. गोंयची सरकार जी आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या नांवार जवळ जवळ 2000 सेक्युरिटी आयज तेंच्या अंडर काम करता आनी हितूंतली जवळ जवळ 450 सेक्युरिटी हांव हेका म्हणूं शकता की Z+ सेक्युरिटी आयज जीएमसी लायले कडेन आसा. ही Z+ सेक्युरिटी जी जीएमसीन लायल्या ही Z+ सेक्युरिटी जी आसा हेंची मंथली सॅलरी जी आसा 16,000 एकल्याक मेळटा सॅलरी. तुमी कॅल्क्युलेट करीत जा जवळ जवळ 72 lakhs to 75 lakhs आयज तुमचे पॉकेटाचे पयशे गोंयची सरकार हे सेक्युरिटीचेर आयज इन्वेस्ट करता. ही 450 सेक्युरिटी गोंयान गोवा मेडिकलाक जाय काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता. आनी जेन्ना आमचे गोंयचे भुरगे जे आसा आयज बॉम्बे वचून आपलो ट्रिटमेंट घेता आनी मरपाचे स्टेजीर पावल्ले कडेन आसा, हेंकां वाचोवपाक लागून गोवा मेडिकल कॉलेज कितें करता, कित्याक हेंकां सुविधा गोंयान हेंकां प्रोवायड करिना. तशीच 29th येता ते 29th आनी 300 सेक्युरिटी रिक्रूट करपाचे एड येयल्ले कडेन आसा. हांव विचारूं शकता बा विश्वजीत राणेक की ही 300 सेक्युरिटी तूं खंय लायतलो, तूं डोनापावल आपल्या बंगल्यार लायतलो, तूं ही सेक्युरिटी वाडपय लायतलो, तूं ही सेक्युरिटी मडगांव हॉस्पिटल जो आजून रेडी जावना थंय लायतलो काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाल्लो कडेन आसा. आयज आमचे कडेन गोवा मेडिकल कॉलेजीन तुमी पळयत जाल्यार थंयची फॅसिलिटीज तुमी पळयत जाल्यार तुमी एक 2 दीस वचून रावा थंय मेडिकल कॉलेजीन जीएमसीन तुमकां कळटलें की तेंची परिस्थिती कितें आहा ती. पेंटींग म्हणटा ती जावना इतलीं वर्सां, तेंचे टॉयलेट पळया कितले वास मारता ते. म्हाका दिसता की गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे सेक्युरिटी लायला तो पयसो जो इन्वेस्ट करता आयज हेच आमी थंय लोकांक आनी पेशंटांक ट्रिटमेंट दिवपाक लागून बरी सुविधा दिवपाक लागून समज आमी हो पयसो इन्वेस्ट करीत म्हाका दिसता की गोंयची जनतेचें आनी गोंयचें बरें जातलें. मंत्री आमदारांची भलायकी बिगडल्यार गोंयकारांच्या पयशांनी भायर अमेरिकेन बीन वचून उपचार घेतात. लोकांनी इतलो पयसो खंयच्यान हाडचो अशें मुल्ला म्हणटा. सैफ मेहबूबाच्या उपचारा खातीर 20 लाख सरकारान फारीक करचे, तशेंच जीएमसीन बोन मॅरो कॅन्सराचेर उपचार करपी यंत्रणा बसोवची अशी मागणी उर्फान मुल्लान केल्या. जेन्ना कोण एक चीफ मिनिस्टर बरो नासता
आमचो जेन्ना कोण एक पॉलिटिशियन बरो नासता सो आमी तांकां आमची गव्हर्मेंट कॉस्टाचेर आमी तांकां आउट ऑफ स्टेट धाडटा, आमी तांकां आउट ऑफ कंट्री धाडटा. मग जेन्ना आमची गोंयचे भुरगे बरे ना जाता, जेन्ना आमची गोंयची सरकाराचे भुरगे, आमचे भुरगे जनतेचे भुरगे बरे ना जाता, तेन्ना आमची गोंयची सरकार जी आसा ही सिरियस कित्याक ना तांकां वाचोवपाक लागून. हो प्रश्न जो आसा आयज निर्माण जाल्लो आसा. ताका लागून मागता गोंयचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, गोंयचे होम मिनिस्टरा कडेन, तुवें आयज सगळें पळोवन येयल्ले कडेन आसा आनी आज आमची गोंयची भुरगे जे आसा हे मरपाक जे पावल्या तांकां वाचोवपाचें काम जे आसा हें तुवें करचें. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन इमिजिएटली जो आसा बोन मेरो ट्रान्सप्लांट प्लान जो आसा हो हाडून ताणें हें करचो. आनी हेजो एक्सपेंडिचर जो आसा आमी डॉक्टरा कडेन कन्सर्न केला. सो व्हडलोसो एक्सपेंडिचर ना, 30 to 40 lakhs हो एक्सपेंडिचर जो आसा हो थंय बसोवपाक लागून, ट्रान्सप्लांट बसोवपाक लागून थंय एक्सपेंडिचर येता. मशिनरीज घालपाचो इतलो एक्सपेंडिचर आसा. म्हाजें म्हणणें आसा की तुमी 80 lakhs रुपीज सॅक्युरिटीक पेमेंट करता. फक्त 80 lakhs रुपीज तुमी जेन्ना सॅक्युरिटीक पेमेंट करता GMCक राखपाक लागून भायल्यान, जाल्यार तुमी असले फॅसिलिटीज गोंयचे लोकांक लागून कित्याक करिना. 12 वर्सांचो भुरगो जो आयज हिंदुजा हॉस्पिटलान एडमिट आसा आनी तेजे कडेन आयज पयशे ना तेजे बापाय कडेन की ताका एक 20 लाख रुपया आपूण खंयच्यान हाडून एकठांय करचे. एक तर गव्हर्मेंटान एका 20 lakhs रुपीज प्रोवायड करचे आनी तेजो जीव वाचोवपाचो हिंदुजा हॉस्पिटलान व्हरून पेमेंट करून, ना जाल्यार असलो फॅसिलिटी जी आसा ही गोंयची GMCन ताणें हाडची म्हणून.